पोराचेर एक ह्या दिसांनी इव्हेंट तुमचे कशें पळोवप आसा कितें ऑब्जेक्शन बी हाडल्या लोकांनी? हांव मुद्दामून फॉर्म्युला 4 इव्हेंट जो आमचो मार्गांवां तालुक्यान मार्गांवां कॉन्स्टिट्युएन्सीन करपाचो आशिल्लो ताचो व्हेन्यू पळोवपाक आनी ताचो रूट पळोवपाक हांव थंय आयिल्लो. एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा आनी फॉर्म्युला ऑफिसांचे ऑर्गनायझेशन मेळोन हो इव्हेंट गोंयान येवचो, कारण फॉर्म्युला 4 इज वन बीग इव्हेंट. हो जर इव्हेंट आयिल्लो म्हणजे गोंयांत हाडलेलो आमी इतक्याच खातीर तो ट्युरिजमाक खूब व्हडलें बूस्ट मेळटलें, जेणे करून बीग टर्नओव्हर जो आसा पळय हो ट्युरिजमाच्या क्षेत्रांत जाता. आणि वास्को मार्मागोवा तालुक्यात अशा पद्धतीचा इव्हेंट आमचो केन्ना जायना. सगळी संकल्पना जोडून आमी तो इव्हेंट हांगासर हाडपाचें डिसिजन घेतलें. सो म्हजे बरोबर आमचो मार्मागोवाचो आमदार संकल्प आनी दाजी वास्कोचो एमएलए दोगूय जण आसा. सगळ्या कावन्सिलरांक सगळ्यांक मेळ्ळो, चेअरपर्सन आनी ताका सगळ्यांक मेळ्ळो. ताच्या पयलीं हांव सायट पळोवन आयलो, लोकांकूय मेळ्ळो. खरें म्हणजे सोल्युशन पॉसिबल आसलें, अशें कांय नासलें की सोल्युशन सामकें ना. फक्त 400 मिटराचो रोड हो कंजेस्टेड रोड आशिल्लो. सेपरेटली तांकां रोड दिवपाकूय बी म्हणजे ते जे ऑर्गनायझर जे आसा ते सेपरेटली रस्तो करपा खातीर वेगळो तांकां रोड दिवपाकूय तयार आसा. इव्हेंट सगळे 3 दीस, शुक्रार, शेनवार आनी आयतार अशा 3 दिसाचो हो इव्हेंट आसा. ह्या 3 दिसांच्या मदीं तितको वेळ जो रोड तांकां ना म्हणटालो तो तांकां रोडूय मेळटालो. बट लोक जर लोकांक इव्हेंट नाका, गोंय सरकार पळयता आसतना गोंयच्या ट्युरिजमाचो, गोंयच्या इकॉनॉमीचो, लोकांच्या ओवरऑल इकॉनॉमीचो विचार करता. पण जर लोकांक नाका आसलें, कावन्सिलरांनी सांगलें की आमचे लोकल लोक ताका वेगवेगळ्या कारणांक विरोध करता. त्या खातीर लोकांक समकोच जर नाकाच जाल्यार आमी व्हेन्यू शिफ्ट करता आनी डेट पोस्टपोन करता, एकूच विशय. सगळे ऑलरेडी